आयतारा राती वास्कोच्या दोन समाजांमदी वाद जाल्ल्यान गाळयो मारीत झगडी जाल्ल्याचे प्रकरण घडला। ह्या प्रकरणाची पुलिशेन 3 जाणांची कागाळ दाखल करून घेतला। पुलीस हे विशीं फुडलो तपास करतात। जाल्यार ह्या विशीं सोशल मिडिया वयल्यान भोंवपी खंयच्याय अफवांचेर लोकांनी विश्वास दवरचो न्ही अशें पुलिशेन कळीत केलां। तितून आमी डिफरंट 3 ऑफेन्सीस रेजिस्टर केला आमी हे केसीनी। हितून आमी सगळे अरेस्ट करतले आनी क्लियर मेसेज धाडटले की आमी लॉ एंड ऑर्डर एट एनी कॉस्ट आमी टॉलरेट करचे ना आनी सगळ्यांचेर एक्शन घेतले। आनी आज ना फाल्यां तितून सगळे आमी आयडेंटिफाय करतले, CCTV फुटेज, मागीर आमचे कडेन आमी रिकॉर्डिंग केल्ले आसा, व्हेकल्स आसा, व्हेकल्साचो नंबर आमचे कडेन आसा, सगळे आमचे तेंचे ऑफेन्सीस आमी तेंचेर सगळ्यांक लॉजिकल कन्क्लुजन घेतले आनी एट एनी कॉस्ट एज ए SDPO वास्को आमी पळयता की हांगासर आमी लॉ एंड ऑर्डर आमच्या हाती भायर वचपाक कशेंच दिवचे ना।